ऐकूया नभोनाट्य म्हजे दुयेस. बरोवपी कृ म सुकठणकार. सादर करपी साईश देशपांडे. चला माझ्यासोबत जरा आत्ताच्या आत्ता. कुठे? अगो अगो किती झाले? कोण बाहेर पडलो? तू गेले गुळेलीचे हाती गेले. पळय पळय तुका फाटल्या आयताराच म्हणिल्ले ताचेर नजर घालून येऊया. ना ऐकले तुवें? उगीच लोकांक मारू नका. म्हजी कुळारची मनशां कमी जाता काय वाट पळय. अगो मनशाचे सांगू येता. पोरू दिवाळे कडेन तुगेले सावरशेची आवडू मावशी साडयेच्यो मिरयो काडटना गेली ना. मनशाचे काय सांगू नज. आज तुका फाल्यां म्हाका. उगीच आवडू मावशेक वर धाडू नका. तिका नात्रा पळोवची आसा अजून. मागीर मिरयो काडटना गेली ती कोण तर? कामणे मावशी. मावशीच मुगो. तुका 8 मावश्यो म्हणटकच हांव घुसपत्रोच न्ही. आसूं आसूं खंयची तरी मावशी गेली. सुटली बाबडी. बरें आता तू रडटाली ती कोण गेली म्हणून? हा आगे बाई विसरले. हा बा गेली. कांचन कांचन बाय आयले गो तू. अगो बा गेली गो. केन्ना गे रुपल गुरुवार आशिल्ले सुटले. भुरग्यांचे तोंड तरी पळयले गे तिणे. मा देव असो कितें गे बाग वेली. आतां म्हज्यान अभ्यास जावचा ना. हांव ड्रॉप घेता. हे पळय पयली टीव्ही बंद करतो कर. हा आता म्हाका सांगा बा कोण जिचे खातीर तू अंदू ड्रॉप घेवंक सोदता? हरशी लेगीत तू कितें उजवाड घालतले ते खबर आसा म्हाका. रमेश भाभी बा गेली हें कळ्ळें तुमकां? टीव्ही बंद आसा म्हणून विचारलें. अरे किसन कोण ही बा जी गेली म्हणून टीव्हीचेर बातमी आयली आणि ती गेली म्हणून हे कांचन ड्रॉप घेवंक सोदता? हे पळयात हाची जाप जर तुम्ही दिली ना जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचे तकलेचे 100 कुडके जावन तुमच्या पाया कडेन लोळूंक लागतले. कितें उलयता रे? सीमा रमेश भाऊजी टीव्ही पळयना काय कितें गो? हय. अगो भाऊजी टीव्ही पळयना हे वाड्यार फां जाल्यार शीत थू जातले हे खबर आसा तुका? हरि ओम शांतम पापम. हें म्हाका खबर आशिल्लें जाल्यार हांव हाचे बरोबर मॉर्निंग वॉकाक पसून वचून आशिल्लो. ए आता ही बा कोण हे म्हाका कळ्ळें ना न्ही जाल्यार हांव तोंड घेवन वता ह्या घरांतल्यान. बरें आई खंय गेली? बा गेली तेन्ना आजी घरान आशिल्ली. ना देवळान गेल्या. मागीर गे बा आपल्याच पिरायेची अशी आजी सदांच म्हण. वताच्या काळार भितर सरून तिका ही बातमी कळ्यार हांवूच चितूनच म्हज्या आंगार कांटो आयलो पळय. अरे अरे आईच्या पुताची का कूट करात रे. ही बा कोण हे कोणी तरी सांगात रे. बा आय लव्ह यू. कांय भिनाका. आईक सांगपाचें काम हांव करतां. हाचे पयलीं असलीं कामां खूब केल्या हांवें खवसरल्याची बातमी तांच्या घरा कडेन अशे रितीन सांगल्या की घरच्यांक तो गेलो तो बरो जालो अशें दिसलें. एका एका मनशाक आसता तें आंग यू नो. बाबा आय नो रे बट आय डोंट नो हू इज बा. धीर धर रमेश. अरे सगळ्या गजालींक श्रद्धा आनी सबुरी जाय पडटा. तूं आलिया भोगासी हें सिरियल पळयन सो दिसता. अरे मंडे टू फ्रायडे शेनवारा 2:30 रिपीट. सांगपाक लज दिसता भाऊची. खंय खंय म्हणून धापणी घालू हांव. आज हो बांद फुटलो. आज तुका सांगता हो एक सुद्धा सिरियल पळयना. पप्पा आय एम टेकिंग ड्रॉप. एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आय एम मेकिंग माय डीपी ब्लॅक. तू आमचे तोंड काय करतले डीपी काळो करता ते. हरि ओम शांतम पापम. आतां हांव तुका सांगता बा कोण ती. आतां सांगचेच पडटलें कारण तू टीव्ही पळयना हें आतां उक्ताडार आयलां. सीमा भाभी मुह दिखाने लायक नहीं रही. अरे आमची सगळ्यांची बा म्हळ्यार झरून झरून कापटी जाली ह्या सिरियलांतली बा. आमची सगळ्यांची बा.
आज ती दनपारां 530व्या एपिसोडांत भायर पडली. आमच्या सारकेल्यांक कितलेशेच जाणांक अनाथ करून गेली. किसन काका बा कांचन बा सीमा बा अंजली भाऊजी बा. आगो आगो ओगी रावात. रिपीट टेलिकास्ट जातलो तातूंत दोळे भरून पळयात तिका. रिपीट केले का 5:30 आसा तातूंत बा मारता ते परत परत पळय म्हणटा. मदींच काय हैवान रे तूं. अरे कठीण 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 किती हे संजना म्हणटा ते ओगीच. शी, आता हे संजना कोण? रमेश भाऊजी सामकोच विटोंक लागला. अरे भाऊजी हे बाळ हीच प्रेमाची साक्ष. ह्या सिरियलातले संजना. ओह, अंजली हाका घेऊन खंयच वचपाचो ना गो. लग्नाक बी वतकच सिरियलां बी डिस्कस जाता मुगो. हो तोंड शिविल्ल्या भशेन बसता. सो एम्बॅरसिंग. कितें भोगता ते हांवूच जाणा. आबा, सिरियलांचे गिन्यान म्हणजे ब्रह्मज्ञान. ताचे परसूय चड पप्पा. फाटले परीक्षेक डिफरन्शिएट बिटवीन बा अँड सुवर्णा काकू असो 5 मार्का खातीर प्रश्न आयिल्लो. ह्या प्रश्ना खातीरूच वाटावले हांव. म्हजी जनरल नॉलेज बरी आसा म्हणून सांग. अरे अरे सुवर्णा काकू, जिच्या हाती पावण्याची दोरी ह्या सिरियलांतली कामिनीची माय. तूं विचारचे पयलींच हांव सांगता तुका रमेश. ताका सांगून काय फायदो ना. किसन काका, अंजली काकी, तुम्ही धवे कपडे घालूनशी आयला. हाताक मेळा ते घालून आयल्या. ए थंयच्यान हांगा येवपाक न्हेसून येवचें पडटा. नाय 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 रमेश बाबू, यू आर मिस्टेकन. अगो आता कोणूय भायर पडटकच धवे कपडे घालून तांगेर वचपाची फॅशन आयल्या. पूण हे धवे न्हेसून आमगेरशी. बा आमची कोण? हरि ओम शांतम पापम. बा सगळ्यांचीच. जो आवडतो सर्वाला तोची आवडे देवाला. हो धवो सदरो आनी लेंगो घेतिल्ल्याक कोणूच भायर पडूं ना. म्हणटकच आज बान ही आमकां संदी दिली. सिरियलांत तिचे 4 पूत, सुनो, नात्रां, शेजारी पाजारी धवे न्हेशिल्ले. तें पळोवन आमी थारायलें धवे न्हेसचें. आई आयली दिसता. डोंट वरी. हरि ओम शांतम पापम. आय विल हँडल. तू बाची खबर अशे रितीन दी की आईक बा गेली ती बरी जाली अशें दिसपाक जाय. ए, बेबे नाका. आईचे प्रेसां वाडत जाल्यार म्हाका धांवचें पडटलें. हरि ओम शांतम पापम. यो आई देवळात गेल्ली. अरे इतले जाणां घरान आसतना एकट्याकय फट्ट करून दार उगडूंक जमले ना. सगळीं जाणां शेणाचे थापे मरे. कांचन उठून मातशें उदकाचो घोट ताळ्यार घालची. रिक्वेस्ट कित्याक? ऑर्डर सोड. पूण तूं हांगा फॅना खाला बस. किसन काका आतां तुका काणी सांगपाचो आसा. आतां आनी काणयो कसल्यो रे किसन. आज टीव्ही बी सोडून हांगासो. झरून कापटी जाली हे सिरियल पळयना. रुपल सुटपाचें आशिल्लें न्हय रे. व्हेले ताका हॉस्पिटलान. बाक नातराचें तोंड केन्ना पळयताशें जालां. आज्जे तूं पयलीं उदक पी. किसन काका तुका काणी सांगपाचो आसा. काणी आनी तो म्हाका कसल्यो सांगतलो. आई फार फार वर्षापूर्वी गोवर्धनपुरीवर राजा यशोधर राज्य करीत होता. अरे राव रे. हे ये रे गबाळ्याचे काम नो हे. आई उदक पिली. तुझे सामकार घोट मारले ते कित्याक तर. कांचन तुवें उदकच दिल्लें मुगो म्हाका. हय, मम्मा गॅसार तापोवंक दवरला ते उदकूच मगे. अरे वॉटर फिल्टरान सकाळीं तुवें भरिल्लें तें उदकूच मरे. हे चल्ला कितें. आई आम्ही दोगांय धवे न्हेसून आयल्या. तुमच्या लक्षांत येवना दिसता. आगो तितलें झळकना म्हाका पयसुल्लें. हे गरमेन धवेच कपडे बरे. सूर्यप्रकाश धवो रंग ओडून घेना अशें म्हणटा न्ही गो. आई बा अब नहीं रही. कितें नहीं. भगवान के लिए कहो ये झूठ है. अरे तुवें तिका सरळ कित्याक सांगलें? हांव तिका ही बातमी काणयेंतल्यान सांगूंक सोदी. म्हणजे पळय तिची बॅरिगां घट जाली न्ही. अरे देवा. आई आयक म्हणजे
फार फार वर्षापूर्वी गोवर्धनपुरीवर राजा यशोधर राज्य करीत होता. तू विक्रम बेताळातला बेताळ झाला. आगे तुझी बेरिंगा घट झालीशी दिसली म्हाका. हांव घट मूठ असा. अगो तुम्ही 12व बी करतली. अरे पिसावल्या मी तुम्ही. हांगा घरच्याचो बारावो जायना. टीव्ही वयल्या एका सिरियलीतले पात्र गेला म्हणून बारावो वा. सिरियलीतले पात्र म्हणटा भाऊजी. बा घरान पावली आणि घरचीच झाली. तू टीव्ही पळयना म्हण तुका फील जायना. बा ए तुका तरी सोबना हे सीमा. तुझ्या मावाच्या वर्ष श्राद्धात आमरसान घोट पिळपी तू विसरला जायत. हांव विसरू ना. ए रावत श्राद्ध बी वाडपाची गरज ना. हे पळय बाग परत हाडची म्हूण कॅम्पेन सुरू जाल्या. ऑलरेडी 1 lakh हॅव सायन. हे पळय मम्मा मोबायलार. दॅट टू विदीन हाफ एन आवर. हांवूय सायन करता. जावं बाचो पुनर्जल्म जाल्यार बरो. हांव सुटलो. आवय छातयेन लेगीत कसकसपाक लागलें सामकें. रमेश भाऊजी हं? हे पळय हय. तू सकाळी 5 लागता पळय हं? ती धन्वंतरी चॅनल पळय. हें? तातून सांगतात ते व्यायाम केल्यार न्हय सगळे कसकसता पळय ते थांबतले. हय अरे सकाळी टन 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 असे 5 फावटी कर आणि सोमता उठ मरे. ए हा तुका संवय ना रे. म्हाका खबर ना. काडू सगळं बाय. अरे हरि ओम शांतम पापम शांतम पापम. क्रोध हो षडरिपू आकांताचो भरला भितर. अरे आता आमची 50 जाली रमेश. आमकां हें सोबना. बा गेली म्हणून आता हे सगळे बाहेर येता. इतली वर्सां शेजरा रावता. तुका हांव कसो कितें कात खबरूच ना न्ही. हांव आसा म्हणून आसा. हा तू हे सगळे आमकां सांगता न्हय तत्वज्ञान सगळे. ते भाव तेथे देव ही सिरियल लागता पळय तिळसांचे कात्रेर विदाउट ब्रेक तातून सांगला. पळय रे पापिया सिरियली. वो जल्म एकदाच मेळटा. करून घे तुजो उद्धार. आता थारलें. फाल्यां तू 5 उठ्ठलो. भावोजी आनी अंजली येतली. आगो तांकां आनी कित्याक उठोवन घालता. आम्ही 4:30 उठून बसतात. योगासना पळोवपाक. बरें बाबा फायचे फाल्यां. हांव एक्सायटींग. हांव योगा मॅट्रेस बी काडून दवरता. योगा मॅट्रिसी वेल्यान याद जाली. आमच्या मोनागेर गो म्हजी व्हडली भयण तांगेर न्ही पम्मी म्हण पॉमेरियन कुत्रा आसा. तो सकाळी 4 उठून योगा मॅट्रेस हॉलान घालून टीव्ही पळयता. पॉमेरियन म्हळ्यार येदोसो जीव. तो इतलो त्रास कित्याक घेता. योगासना शिकपा. आणि ती उठना जाल्यार पम्मी कितें करता तें सांग गो अंजली. दाखय ताका पळय दारा भायर म्हळ्यार बेडरुमा भायर 2 पांयार उबो रावता मुगो आणि दारार नाकटांनी खरो करता. अब्बा मागीर मोनाक झक मारीत उठचें पडटा. वा 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 वा. म्हणटकच फाल्यां हांव 5 ठण्ण 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 करून उठलो ना जाल्यार तुम्ही दाराभार येवन खरो करतले. अगो सीमा अजून भाऊजी उठूना गो. आगो हांव उठलें. हो कसोच उठना. चला आमी आयले त्या कामाक लागुया. तो मदन बरो वळखता हांव ताका. अरे हे रमेश भितर कितें महाअभिषेक चल्ला. भायर सर बेगीन. व्यायाम ध्यान बी सकाळी करचें आसता. अरे दनपारां न्ही. अरे तोंड बी धुव नाका. नाका जाल्लेच मरे तुजे एक. हरि ओम शांतम पापम. आज तुजो अध्यात्मा कडेन वळपाचो पयलो दीस. पयलीं आमी नाडी शोधन करुया. म्हाका हांगा लेंग्याची नाडी सोदपाक जमना भितर गेल्यार. हांव आनी नाडी शोधन कितें करतलो. हळू रे. आई भितर तिची नाडी शोधन करता.
आणि कांचन न्हिदला. भाऊजी हं. इझी ते सामकें. हं. हे पळय, हं. पयली एक नाकापुडी धापप हं. आणि दुसरे पुडयेंतल्यान श्वास घेवप. होयस. मागीर पळय, हं. मागीर ती पुडी धापप हं. आणि पयले पुडयेंतल्यान श्वास सोडप. आगो आगो देवान 2 पुडयो दिल्या तो कित्याक? एक धापपाक, मागीर हें जातकच एक दोळो बी धापून पळय म्हणून सांगपाचें आसा. हाय हाय मागीर एका पांयान लंगडी घालपाक सांगता तुका. हे पळय रमेश, हां. ओगीच टायमपास करूं नाका हांव. अरे टीव्हीर गुरून सांगला तशें करप रे. अरे पयली दावी पूड, दावी ओके. हां स्टार्ट. आगो शिवणी घाल्लो कसो आवाज येता मगो हाजो. आवय म्हजे नाकापुडयेक बी लिकेज ना मू हाज्या. हां जालें. गणेश पुजेक फुटको नाल्ल. आतां गफूर चाच्याचे गॅरेजीन वचून ताका पुडयेक वेल्डिंग मारून यो. तूं इतलो बेजार कित्याक जाता रे? मागीर आयुर्वेदीक व्यायाम करतकच कुडीन खंय खंय लिकेजी आसात तें कळटा. हें? तेच खातीर व्यायाम करप न्ही ते. आयुर्वेदीक व्यायाम न्ही ते. भाऊजी हां. योगा तो योगा. हां. सीमाची स्लीप ऑफ टंग जाली दिसता म्हाका. स्लीप इल्ली चडच जाली. आसूं 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 जिबे वयल्यान याद जाली. हां. फाटल्या आयतारा धन्वंतरी चॅनलीचेर जिबेचो व्यायाम दाखयल्लो. तो हाजे कडल्यान करून घेवया. हय 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 हां. हय. अरे. व्हेरी सिंपल. अशें. हे पळय, हां. सुण्या भशेन जीभ भायर काडप हां? आणि करात रावप. हय. पेंटिंग म्हणटात ताका इंग्लिशीन. आगो तुगेल्या मोनालो पम्मी हो व्यायाम बरो करतलो. आता हे म्हजें नशिबान. आता तुजे पिजे नाका. हं? स्टार्ट. हं? हां? हे भाऊजी हं? जीभ खंय तुजी? अरे काड काड भायर ती काढ सारकी. काढ काढ काढ. न्ही रे, हांवें तशें न्ही हें सांगपाक केल्लें. खंयचें संवंग प्राप्त जालें म्हाका. हरि ओम शांतम पापम. हांगा क्रोधाचें प्रमाण वाडपाक लागलां. म्हाका असलें बिलकुल चलचें ना. अरे पापिया तुका सांगता हांव रमेश बाबू. सारकें कर. हां. अरे देवा. अरे देवा. भाभी हाजी जीब जाय तशी भायर येना. कशी भायर येतली? रांपल्या पळय कशी पीठ लेपिल्ल्या वरी. हांव ती मातशी ओडटा आनी मातशी भायर आयल्यार आयली. क्रिया सारकी जावपाक जाय ती. फकणाची कामां न्ही ती. सीमा 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 आनी मातशी ओड गो. सावकाश. गावी ना गो तुमगेर. अरे रमेश तू कितें सांगपाक सोदता? आगे म्हजे बाये, भाऊजी जीभ भितर वचना म्हण सांगता काय कितें? भितर वचना ती बरी. उस्तुरे वतकच वयर पळयतात पळय तशें पळय. बोकडी मॅ म्हणटा पळय तसो हो हे म्हणपाक लागलो. एक सांगात म्हाका, धन्वंतरी चॅनलीचो हेल्पलायन नंबर बी कोणा कडेन आसा? अशी जीब भायर उरल्यार कितें करप तें विचारूं येतालें. हय आसा म्हजे कडेन. आसा? हय लाय, हांव लाय. मदीं करता तांकां फोन. अशें? मागीर लाय फोन, लाय फोन. राव लायता तांकां फोन. लाय. हेलो. हाँ, मैं ना आपके चैनल की व्यूअर बोल रही हूँ. हर रोज सुबह 4 बजे उठकर टीवी लगाकर शो देखती हूँ मैं. हाँ, कल वो आपने आसन दिखाया था ना, वो पाँव उल्टा करके हाथ सीधा करके रखने का, बहुत बेस्ट था. अगो सीमा, भाऊजी म्हणटा समीर यो म्हण. हार ना आका. सॉरी आपको नहीं, मेरे मिस्टर को जी. आज ना उनके लिए किया था फोन. वो फर्स्ट टाइम वो टंग बाहर निकालने वाला आसन है ना, वो ट्राई कर रहे थे जी. उनकी लेकिन टंग जो बाहर निकली ना, वो अभी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रही है. तुवें बरें केलें म्हणून ताका दिसतलें. ओगी बसतय. सॉरी तुम्हें नहीं जी, मेरे मिस्टर को. हाँ बोलिए. हाँ ओके. भाऊजी तो म्हणटा अशी जीभ भायर उरल्यार कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून. सारकें न्ही? भाऊजी रिलॅक्स. तू ए करता पळय
अशी नरकासुरा भशेन जीभ भायर येत आसा. अशी जीभ भायर उरली म्हणून आमकां कांय त्रास ना. तो उलयलोय ना म्हणून आमकां कांय फरक पडना. खावपा जेवपाचो मातसो प्रॉब्लेम म्हणजे प्रॉब्लेम तसो न्हय. लिक्वीड इनटेक ताच्यान घेव येता. आतां यू डिसायड. आगे बाई, भाऊजीचे जिबेक फुडल्यान सोरपावरी फाटे फुटल्या काय कितें? काय म्हाका भास जालो. भास गो तो. हेलो, हमें जीभ बाहर रहने से वैसा कुछ त्रास नहीं है, परंतु हम किसी फंक्शन में गए तो मिस्टर ऐसे ए करते हुए अच्छा नहीं लगते हैं ना? क्या? ओ हाँ, ओके ओके ओके. चक्री आसन करने के लिए बोलूं क्या? कौन सा? हाँ, लास्ट संडे को दिखाया था वो. ओके 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 ओके. भाऊजी, चक्री आसन खंय? ते चक्री आसन. हांव वता. पळय रमेश, पळय हो उजवो हात तुजो सामको फाटल्यान उचू दी. घे फाटल्यान घे. अरे 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 हो सायबा, हो उजवो. घे. आणि हो बाय, हो दावो हात मदल्यान 45 डिग्री अँगल करून तिरपो करून असं सरळ 90 डिग्री फाटल्यान वरप. अरे वर फाटी वर. बोवाळ नका. नहीं, आपको नहीं जी. हम भी चिल्ला रहे हैं ना, यानी ए कर रहे हैं ना, इसलिए. आगे बाई, भाऊजी हो तिसरो हात खंयच्यान आयलो? सिद्धी बी प्राप्त झाली काय किती गो सीमा? गोल्डन जुबिली एपिसोडान सांगिल्ले याद आसा? जो लगन से आसन करते हैं उसे सिद्धी प्राप्त हो सकती है. आगो अंजली, खंय 3 हात मेजले तुवें? तुजें गणित म्हणटा तें पयलींपासूनच कच्चें. तितले कच्चे नया. हे पाय, लाभ 2 आणि 3. आगो हो हात म्हजो हात हो. हांवें रमेशाच्या हातांतल्यान भितर घेतला. नहीं, हंगामा नहीं मचा है. मेरे मिस्टर को तीसरा हाथ फूटा ऐसे हमें लगा, इसलिए हम काउंट कर रहे थे. अगो बेगीन करात गो. बाबडो कह दो वेळ जालो लायनीर आसा. ओडा हात फाटी. हेलो अजी, इनका हाथ मेरे पड़ोसी यानी कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, वो खींच रहे हैं. वो भी ना सुबह उठकर आपका चैनल देखते हैं. उन्होंने खींचा, फिर भी उनकी टंग वैसे ही है. वैसे ही बाहर रही तो नो प्रॉब्लम, पर ये इरिटेटिंग लगता है ना. अरे हो हात किती उलटा? मातसो. त्या हातान हांवें म्हजो लेगो घट धरला दिसना तुका? काय मुद्दाम करता रे? ही नाडी भितर गेल्या ती दिसना? ओ माय गॉड, अजी इनकी जीभ अंदर गई वापस. नहीं, चक्री आसन के वजह से नहीं. उनकी ना लहंगे की नाड़ी होती है ना, वो अंदर गई थी. वो उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ी थी. उसी हाथ को पड़ोसी ने यूं खींचा तो वो पोपट जैसे बोलने लगे. पाड पडून येऊन आता उलयतना सुद्धा घुसपाक जाता. ए तू कॉमेंट्री पुरो कर पया. हरि ओम शांतम पापम. अरे तुझी जीभ भायर उरली म्हणून इतलो क्रोध? रमेश बाबू, इतलो राग म्हणजे इतलो क्रोध बरो न्ही. अरे तुझे फाउंडेशनूच डळमळीत जाल्यार अध्यात्माचे मजले तू कशे बांदतलो? किसन, हे तुझे वाक्य सारखे फ्रेम जावना. सोड. असो. गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. पप्पाचे सेशन झाले गे. यो तुझीच कमी आशिल्ली. जीव वचपाचो हांगा. आयुष्याची दोरी घट्ट आशिल्ली म्हणून वाचलो. ओ गॉश, मम्मा दोरी तुटपाची गे. अगो काय ना गो, त्या दिसा टीव्हीचेर करपाक शिकोनाशिल्ले तेच हाका करपाक लायले. हाजी जीभ भितर गेली ना, हाणें जीव सोडलो. इतलेच मरे पप्पा. जो डर गया समजो मर गया. मम्मा, पप्पा कडल्यान चक्री आसन करून घेतले. उजवा हात 45 डिग्रीज ते केलें. सगळें केलें. बाय, चोकरो काडल्यो, शेवयो काडल्यो. जावं तूं आतां तोंड धू आनी च्या गोडय. अरे पिसावला, आता तुका फाक फूक आसन करपाक जाय. कितें? च्या घेतल्यार ती फूक भायर येवची ना. बरोबर भाऊजी? हय. हे पळय, हांवें आसनां जरी केली ना न्ही तरी फाक फूक आसन ह्या नावाचें आसन आसा हें मात आयकुना. आसू भाऊजी, ते आसन न्हय, मागीर ती क्रिया. धनवंतरी चॅनलीचेर हालींच दाखयल्या. हय. आमी नांव बरोवपा विसरली म्हण आमी ताचें नांव फाक
आसन दवरला सिंपल रे हा. पळय आउच हो धक धक करने लगा ओ मोरा जियारा डरने लगा इनहेल एक्झेल हांव हे पद म्हणूनच करता एक एक मेळटात बरी आसनाच्या नावान म्हजी करड काडटात. अरे अरे आज म्हजो पयलो दीस. एकाच दिसा ही सगळी आसना करून घेतली जाल्यार हांव फुक्क जातलो मरे. किती उलयता रे? काय धाड मानना तुका. हय, हय. व्यायाम करून कोण गेला हे आज मेरेन हांवें हेवटेन आणि तेवटेन आयकुना. अगो करून फ्राके जायल्या म्हणटकच च्या घेऊन गटा येतली फाक फूक करपाक. हे मात खरें हा मम्मा. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है. चली पळोवपाक येतात तेन्ना चल्याक च्या घेवपाकूच आपयतात. आगो च्या उडयला. आई तुझे नाडी शोधन जालें सारकें. आगो दाव्या वटेंतल्या पुडयेंतल्यान वारोच भायर सरना. पुडी चोनल्यार कसलो व्यायाम सांगला टीव्हीचेर. आई तुजी पुडी चोनल्या. रमेशाची लीक जाता. वारो भितर घेतकच खंयच्यान तरी तो लीक जाता. ताचे नाक खंय आनी केन्ना तोपले तर लीक जावपाक. हय आता तू उलट तपासणी कर. सकाळच्यान सामको वाज आयलो. अरे वारो खंयच्यान लीक जाता ते कळू नाका. अगो गॅस सिलिंडर खंयच्यान लीक जाता ते कळपा खातीर शाबाचें उदक लायतात. तशें लाय ताच्या नाकाक. हय हय आता शाबवाचें उदकय लायता नाकाक. पप्पा नाताना शाबू लायतकच नाका कडेन बुडबुडे बी येतात. हांवें नोट केल्ले. हरी ओम शांतम पापम. आता तू वॉर्म अप जाला न्हय. आता ट्राय कर. बरें. मारो सुरान लीक जाता मरे. नाका कडेन हात धरल्यान कळना खंयच्यान भायर सरता तो. ना सगळें विचित्र आणि अवघड जाला. हेच खातीर हांव म्हणटा आसना मदीं मदीं कर म्हणून. म्हणजे मदी मदी पंक्चर खंय जाला तें कळटलें न्ही. भाऊजी हो फकणाचो विषय न्हय हा. टेक इट सिरियसली. हय आगो लिकेज न्हय. ताका चूर आनी ताळ जाय. आगे जावं तुजे तरी लक्षान आयलें. जगी हा खास वेड्यांचा पसारा माजला सारा जगी. अरे हे तू तोंडान म्हणटा काय लिकेज रे? पुरो फकणांक लिमिट आसता हा. आगो सायबिणी च्या उडयता तू. भाभी ओ घेता जाल्यार घेवूय की ताका च्या. आगो हांव वळखता ताका. तो आयलो निमतात. मागीर आमी एक ल्हानशी अध्यात्माचेर भासाभास करुया. ताका अध्यात्म कितें तें समजावन सांगू जाय. शहाणे करून सोडावे सकळ जन त्या टाईप न्ही. एक्झॅक्टली. अँड देन वी विल गेट बॅक टू बिझनेस. अरे मागीर आज काम धंदो काय ना तर. अरे ही पळय मेसेज हांवें साहेबाक कालूच धाडल्या. आमी दोगूय जाण आदली वेर म्हणून. तूंच तुज्या दोळ्यांनी पळय पळयली. ग्रेट काका. व्हॉट अ प्लॅनिंग. च्या उडयता. शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए. च्या घेवन बरोच वेळ जाल्लो आसा. आमी फालतू गजालीचेर बरोच वेळ उलयल्ली आसा. आतां आमी मुद्द्याचेर येवया न्ही रमेश बाब. हय आलिया भोगासी आनी कितें करतलो. चल एका सेलीक चुट्टी लायलीच. आसुनी दीस सत्कर्मी लागता ते पळयना. हय तर आमी आमचे सेशन सुरू करूया. हय सीमा मॅडमीक नमन करून आमी आमचें सेशन सुरू करूया. तिणेच आमकां महिला मंडळाची अध्यक्ष आसतना दिका दाखयली न्हय. खंयची ती. आजी
स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे अध्यात्म. हय गो, हांव सकाळचें दनपारचें न्हातकूच आनी तिळसांचो दिवो लायतकूच पोले फोडटा. मागीर जिवाक बरें दिसता. प्रेसांवाच्यो गुळयो 3 खेपे आनी पोले फोडप 3 खेपे, केन्ना चुकना. ग्रेट. आईन आपली स्पिरिच्युअलिटी थोडक्यान सांगिल्ली आसा. कोणे तरी गो वेज म्हणला, जिवाक बरें खंय तें. हांवें मंगळार फिक्स केला ते खातीर. अंजू, पूण तुका खरें सांगता, त्या दिसा फिश चरचरीत फ्राय करतना अरोमा नाकापुडयेन वता खरो, पूण एक वेल्ली एक सुंगट तोंडान उडोवपाची वांचा जायना अजिबात. हांव सोमार करता म्हणटकच आपशीच शिवराक पोटान वता. एडिशनल अशे एफर्ट्स घेवचे पडनात. पूण म्हाका पाड पडिल्ली याद उरना. हांव फाटल्या सोमारा मोनागेर आशिल्लें. तांगेर 24/7/365 डेज नॉन व्हेज. पम्मी नॉन व्हेज गो. पप्पा, तुझे पिजे नाका. सेन्स ऑफ ह्युमर तुका कमीच. कंटिन्यू काकी. आगो, त्या दिसा तांगेर मानशीची सुंगट फ्राय केल्ली. हांवें तव्या वयल्यान डायरेक्ट स्वाहा केली. स्वाहा म्हणल्यार कितें गे काकी? स्वहा म्हणल्यार आम्म केली, कळ्ळें? ओके ओके. सुंगट गळ्या कडेन पावली आनी मागीर म्हाका सोमार म्हण याद जाली. मागीर गो? मागीर आनी कितें, सुंगटां मदींच शिरकली. भायरूय येना आनी सकयलूय देंवना. गिल्टी फिलिंगशें येवपा लागलें. मागीर आम्म केलें ना. पप्पा, दिस इज सिरियस टॉपिक. पिक्त जातकूच आमी ताळ्यान बोटां घालून कशे वोकारे काडटात तशें करपाचें. आई, मानशीची सुंगटां ती. मागीर हांवें कितें केलें जाणा, 2 येदी सुंगटां तोंडान उडयली आनी गिळ्ळी. रूच घेतली ना गो. मागीर शिरकल्ली सुंगटां देंवली. ग्रेट आ. म्हाका हें सुच्चें नाशिल्लें. मम्मा, तू म्हाका हे सुच्चें नाशिल्ली म्हणटा ती, तुवें मटन बिर्याणी खाली ना त्यागेर? खाली ना, थंय वचून मटणाच्यो नळ्यो फुकल्यो. फुकल्यो ना गे, चोकल्यो. ओ नो कांचन, तू सामकें दुश्ट आं. आय वॉन्टेड टू फॉरगेट दॅट इन्सिडंट. ही परत परत याद करून दितात. मागीर ताचेर कितें रेमेडी सोदून काडली गो तुवें? काय ना गो, काय ना. आई म्हणटा तशी बिर्याणी बरी खाली, नळयो चाबडायल्यो व्यवस्थित दोळे धापून, आनी घरा येवन 2 तुळशी पानां खावन उदक पिलें. आनी कितें करतलें न्ही गो? जें आपल्या हातान आसा तें करपाचें. हरिओम हरिओम शांतम पापम. मानशेच्या सुंगटांचेर आनी बिर्याणीचेर फावो तितली चर्चा जाल्ली आसा. आतां आमी मूळ विशया कडेन वळुया न्हय. विथ युअर कायंड परमिशन रमेश बाब. हांव बसलाच मरे तयारी. हां. ओमनिसियंट आनी ओमनी प्रेझेंट. फकणां चड जातात आं. आयुष्यभर ताणें कितें केलां तर फकाणांच. निमणें तुजे कडेन लग्न केलें. ती व्हडली फकणां न्ही आई? हांवें खंय म्हळां, जाय तांणी आपल्याक जाय तसो अर्थ काडचो. आता कोणेच फ्लॅशबॅकान वचपाची गरज ना. पॉवर ऑफ नाव तुम्ही जाणून घेयात. सगळी जाणां वर्तमानान यात आणि पप्पाक अध्यात्माच्या दिकेन व्हरात. अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना और दर्शन करना, अर्थात अपने आप के बारे में जानना. अध्यात्म की अनुभूति सभी प्राणियों में समान रूप से निरंतर होती रहती है. लगता है ये सामान्य प्राणी नहीं है. अरे रमेश, अरे हांगा आमी इतलो त्रास घेवन तुका अध्यात्माच्या मार्गाक लायता आनी तूं पापया जांभयो दिता. अरे मनाची ना जाल्यार जनाची तरी लस धर मरे. ही म्हण लागता हांगा. आसूं, म्हणली न्ही तुवें. बरें बरें. तुज्या मनांतल्यो भावना म्हजे मेरेन पावप हें गरजेचें. त्यो पावल्यो. जांभयो येतात जाल्यार हांव कितें करूं? ते खातीर प्राण कंट्रोल करप गरजेचें. इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता. तो प्राण न्ही आं. प्राण म्हणजे तूं भितर घेता तो श्वास, ताचेर कंट्रोल आसपाक जाय. मेळटा थंय फकाणां. प्राण स्थिर जातकच ताका एक लय प्राप्त जाता. लय प्राप्त जातकच ताचेर आपलें ध्यान केंद्रीत करपाचें. थंय ध्यान केंद्रीत जातकच आपशीच आपलें मन केंद्रीत जाता. आनी मन केंद्रीत जातकच
आपशीच समाधी लागता. आवयस बरेच व्हडले प्रोसेस. पयली सोय कातपाची. सोय काततकच तातूंत हळद, मिरसांगे पिठो, कोथमिरयो, आलें आमटाण घालून वांटपाचें. वांटून जातकच वांटप कडेक दवरपाचें. मागीर जिरें, सांसवां, करबील, सुकी मिरसांग घालून फोण्णां मारपाची. आनी फोण्णां मारतकच पुरो 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 हांगा सादें च्याचें उदक गॅसार दवरपाची अक्कल ना. आगो भाभीन प्रोसेस सांगलो तें आयकून म्हाका हें सुचलें. सगळें सुचता बरें. ताचें आनी मन स्थिर जातलें. जागो आसतनाच स्थिर नासता तो. ध्यान करपाक पयलीं आसन सिद्धी जाय. हो एका सुवातेर 5 मिनटां उरतलो. लग्ना आदी हो सालान न्हिदतालो. सकाळीं उठून वो लोळून खंय पावलो तो सोदपाचें काम आसतालें. आगे एकदां वो लोळून मागीलदारात तुळशी मऱ्यान पाविल्लो. ओ माय गॉड, पप्पा हे कितें आयकता? आता आसुनी हा ती कौतुका. आता एके वटेन हांव न्हिदता आनी दुसरे वटेन उशें लायता. आता काळजी नाका ताजी. हरि ओम हरि ओम. शांतम पापम शांतम पापम. रमेश सारको आसरमाणी घालून या शेंद्रेर बस. हय 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 हाताची बोटां अशी धर. अशी अशी अशी, अशी. अशी अशी अशीच मती. हय. ताका कसली तरी मुद्रा म्हणटा. आसूं आसूं. भरतनाट्यमात आमी बोटां अशी धरतात. अशी? ध्यान करतना बोटां अशी धरपाची. अशी अशी. वाती वळटना आमी बोटां अशी अशी. हे पळय अशी धरून अरे वळटा. अरे कोणी एकटो गायड करात मरे. राग नाकार. राग म्हणल्यार क्रोध. क्रोध हो अध्यात्माचो व्हडलो दुस्मान. मतीन दवर. चड राग आयल्यार सकाळीं 4 उठोवन तुज्या माथ्यार थंड उदकाची कळसुली ओततले. रमेश हा. आता व्हड श्वास घे. हय हय हय. तसो घे घे. श्वास घेतना पोट भायर येवपाक जाय. म्हणजे पुलमावांनी वारो भरपाक जाय. असो असो घे घे. अशें व्हडलो. येदोळ अंजून कितें सांगिल्लें याद ना. प्राणाक एक लय जाय. आतां लय आनी म्हणजे कितें? हरशी ब्रिदींग करतना कोण लय पळोवन करता? न्हिदतकच कोण लय पळयता रे? एक्झॅक्टली. म्हणजे न्हिदतकच लेगीत रिधमीक ब्रिदींग जावपा जाय. म्हणजे जात्रेक रथ नाचयता तसो. कट्टर कट कण कण कण. कट्टर कट कण कण कण. अरे 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 रमेश रमेश तू सामको एक्स्ट्रीम पॉइंटार वता मरे. तुका रिदम जाय मरे. हांव दिता पळय. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. ह्या पदान पळय भातो फाक फूक जाता तसो जावपाक जाय. चल स्टार्ट. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. फाक फूक फाक फूक. आबाळागत माया तुझी आमावरी राहू दे. फाक फूक फाक फूक. पळय सारकें जावनी. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. फाक फूक फाक फूक. जिंगाला हू जिंगाला हू. फाक फूक फाक फूक फाक ते 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 बस रे मोरा. फाक फूक फाक फूक फाक. ए अगो कोणाचो रिदम धरपाचो हांवें? दर एकलो आपलो रिदम फुडें धुकलता. आई येते येते बस रे मोराचे तू श्वास घेवन दाखय पळय. दाखय दाखय दाखय. तुजे कडेन येते येते बस रे मोरा एक कितें जातलें? तू नानाकाराचो पाडो. आगे बायलेन सांगला तशें तू ऐरणीच्या देवा करीत राव. आई आई प्रश्न कोणे कितें सांगला ताचो ना. आगे ताज्या पोटाक चडल्या चरबीचे थर. ताका लागून पोट वयर सकयल जाता. 2 पुलमांव पळय ताजे आसा ते थंयच आसात. पार्किंग स्लॉटान गाडी पार्क केल्ले वरी. राव जातले. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. फाक फूक फाक फूक. जिंगाला हू जिंगाला हू. फाक फूक फाक फूक. ए ते 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 बस रे मोरा. फाक फूक फाक फूक फाक फूक. हरि ओम हरि ओम हरि ओम. शांतम पापम शांतम पापम. हाचे कडेन जावचें ना अशें दिसता. जावचें ना म्हणजे हांव अशेंच सोडपाचें ना. वता थंय म्हजें नांव घाण जाता. मान सकयल घालून घरा येवचें पडटा म्हाका. आगो आगो हांवें अशें लजेक घालपाक केलां तरी कितें? सांग सांग. लग्नाक वच, मुजीक वच, रिसेप्शनाक वच. वता थंय आतां पयलीं सारके भांगरा कोण पळयता? पयलो प्रश्न. तुमी कपालभाती करता? तुमी नाडी प्राणायाम करता? खंयच्या तोंडान सांगू गो करना म्हणून? सगळें जोडप्यांनीच करपाचें आसता न्ही गो. अरे गो बाये, हे बाबतीत मात हांव सुखी हा.
तूं म्हणटा तशें हांव मुगो हाचे मावशी भावाच्या चल्याचे मुजेक गेल्ले कडेन होचो विशय बुफेचेर रांगेर उबे राविल्ले कडेन हाका कोणे तरी कपाळ भारती करपाक लायली. कोणे रे? शमान शमान शमा म्हणजे म्हजी बाची. आयके मागीर गो मागीर एका हातान भरिल्ली प्लेट, एका हातान टिश्यू पेपर आनी कुलेर अशें बॅलन्स करत करत कपाळ भारती केली हाणें. घराण्याच्या अब्रूचो प्रश्न न्ही गो. पळयले तूने हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया. क्या समझ के आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा. क्यों? धिक्कार है. आगे हांगा हांगा कितें 70 mm रुपेरी पड्ड्यार शोले सिनेमा चल्ला. सकाळच्यान पळयता हांव एक फकाणाचो विशय जाला तुमच्या खातीर. मनीस ह्या भुयेर येता तो आपलें कितें तरी कार्य करपाक. ताचो ह्या भुयेर कितें तरी रोल आसतलोच. शेक्सपियर काय कोणे ताका माची म्हणला न्ही. आमी खंय हांगा नाटकां करपा आयल्या. जण एकलो आपलो रोल करता आनी वता. हय हें जे हांगा चल्लां तें पळयल्यार सगळीं नाटकांच आनी जमल्या ती सोंगां. हरि ओम शांतम पापम. वातावरण गरजे भायर तापलेलें आसा तेन्ना हांव कितें म्हणटा. तूं आनी कितें म्हणटा अजापच. हरि ओम शांतम पापम. ताणे आता तोंड उगडलात न्हय, उलोवनी ताका. देव बरें करूं आई. देव बरें करूं तुका. तर आमी आतां डिस्पर्स जावया, न्हावन बी फ्रेश जावया. सो वॉट आय सजेस्ट वी विल ट्राय मेडिटेशन आफ्टर अ ब्रेक. म्हणजे तूं आता ताका ध्यानाक बसयतलो, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. ग्रेट आजे, ऐकून ऐकून तयार झाली तू. म्हणजे गो कान आणि डोळे उगडे दवरीत जाल्यार सगळें साध्य जाता. आणि साहेबाच्या भाशेंतल्यान 4 उतरां उलयली म्हणून गगनाक हात लायलो ना हांवें. जाणा मरे किसन, म्हजो कॉन्फिडन्सच सो गेला आता. ना रे म्हणजे तुम्ही उडयला. पयलीं भितर बानयन घालिना जाल्यार म्हजो कॉन्फिडन्स वतालो. आता भितर बानयन आसून लेगीत कॉन्फिडन्स ना अशी दशा करून उडयल्या तुम्ही. तुमकां दादल्यांकूच अशें जाता अशें ना, बायलांकूय जाता तशें केन्ना केन्नाय. पयर केळीची बोणी शिनपाक घेतली, कॉन्फिडन्सूच ना. सारकें गो तुजें. पयर हांव वळें काडटालें, वळेंच निखळें. मागीर हांवें किल्ले शिनपाक घेतलो, कॉन्फिडन्सूच ना. पयल्या सेमेस्टराक म्हजो पेपर उरलो, कॉन्फिडन्सूच गेलो. कितें? मागीर पेपर उरत गेले. अरे देवा, जालें सगल्याचो कॉन्फिडन्स गेल्ले कडेन आसा. पूण म्हजो आसा. म्हणटकच हांव कितें म्हणटा, आमी न्हावन धुवन परत मेळुया. रमेश, तुही न्हाय. हय 4 तांबी आंग्यार रकय. नाही निर्मळ जीवन काय करील साबण. 2 तांबये रकय तकलेर यादीन. मागीर पळोवया ध्यान जमता जाल्यार. ओके. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. अगो दार उगड, शेजारी आयली दिसता. ओके ग्रँडमा, काडटा. उगीच लाडान येऊ नाका, सबना तुका तें. वेलकम काका काकी. चला भाऊजीक ध्यानाक बसोवपा जाय. येयात आयली तुमी. आगो हाका वज्रासन जमना मुगो. हांवें कितलो पांय फाटल्यान ओडलो, कसोच दडना. हरि ओम शांतम पापम. खंयचीय गजाल जबरदस्तीन करची न्ही भाभी. आसना वयलो एपिसोड पळयलो ना तुवें. तो एपिसोड म्हाका चुकलो दिसता, सांगून बरें केलें. अशें. यो बस पात्रांव. रमेश बस. अरे कोंबडी पळाली तांगडी धरून लंगडी घालाया लागली. करा फकाणा. येदोच्यान वज्रासन घालपाक जमना म्हणून हाणें उजवो पांय फाटल्यातल्यान ओडून असो जाला. तो दाव्या पांया परस लांब जाला असो दिसता रे. आता चलतना लग्नी घाल्ले बरी दिसता. आणि तू पदा म्हणटा. अरे तुम्ही म्हजो सूड घेतात सगळी.
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रे? अरे 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 रमेश हे सगळे तुझ्याच बऱ्या खातीर न्हू. भाऊजी कोडू वखद हे बऱ्याच खातीर घेवचें आसता न्हय. किराय ते परवडले भाभी. नाही हो बोयो, तुम्ही करतात त्यो. आता पुरो भाभी तुवें उजवाती लावन वातावरण प्रसन्न केलें तें एकदम बरें केलें. हय तर हांव सदांच वातावरण निर्मितीचेर भर दितां. हय परमळ नाकांत वतकच दोळे आपशींच धांपता. हय 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 हय. हांवें कसलें पुस्तक उगडून दोळे सामकार धरले जाल्यार म्हजे दोळे आपशींच धांपतात. पुरो आं, आपसुलात खंयचें. आगो उजवाती लायल्यो त्यो बऱ्यो आसा. ते जळारां मारपाचे बॅट घेवन कांचनाक मातशें कुशीक उबें कर. ताका निमताच जाय. जळारां चापतात, जळारां गुणगुणटात कानाकडेन अशें म्हणून तो उठत. ना ना कोडू लिंबाच्या पानाचो दुवर घाला हांवें बाल्कनीन. ताका हांव बेस बरें वळखतां तुमचे परस. हरि ओम शांतम पापम. तुका वज्रासन जमना म्हणटकच तू जमता तशी माणी घालून बस. फाटी कोणो ताट आसप हें गरजेचें. ना जाल्यार रमेश एक काम कर, वण्टीक तेकून बस. हांव कितें म्हणटा, ह्या कदेलाचेर बसल्यार कशें? जेवणा मेजार बस, वाडटा तुका. मातशी धोपरा बागोवपाक जिवार येता. आसूं भाऊजी, तुमी सगळीं इतलो त्रास कित्याक घेतात? ताका अध्यात्मा कडेन वळपाचेंच ना जाल्यार आमी कितें करतलीं? मातशें आनी कशें? ताचें नशीब. गाडवा खंय उदका मेरेन व्हरूं येता. उदक ताणेंच पिवपाक जाय न्ही. हरि ओम शांतम पापम. भाभी तो गाडव न्हय, घोडो. कोणाव? रमेश अरे सगळें तूं तुका कित्याक लावन घेता? हांव म्हणी विशीं उलयतालो. घोड्याक उदका मेरेन व्हरूं येता. ओके तूं कदेलार बसता मरे. हय. बस पळय पूण फाटी कोण मात सारको सरळ दवर आं. ओके ओके. हां दॅट्स लायक अ गुड बॉय. आतां हलको श्वास घे. हं? परत फाक फूक नाका रे बाबा. ना रे. Oh no, Papa. Why are you jumping to conclusions? हेच खातीर तू SSC फेल जाता वाटावले. आसूं भाऊजी ते SSC जाले न्ही, कॉलेजीक पावले ते. पूण SSC हांवें हाजे खातीर सत्यनारायण सांगून घेतिल्लो. तो अजून जायना. हां प्रसादाक वता तेन्ना देव रागणे दाखयता. तो राग देव ह्या सेमेस्टराचेर बीन काडना मगे? खबर ना गो बाये. ते खातीर प्रसाद लावचो पडटा. हरि ओम शांतम पापम. रमेश हं? तू हलके दोळे धाप. हां धापले. होय. गुड. हां पळय आतां तुजी नजर दोळ्यां मदीं केंद्रीत जावं दी. म्हणजे केष्ट मुखर्जी वरी तिरसो जा. जालो. हां आतां उजवातीचो परमळ भितर घेवपाचो न्ही भाऊजी. मन प्रसन्न जावपाक. हय. हांव हातान उजवातीचो परमळ भाऊजीचे नाकापुड्या वटेन डायरेक्ट करता. भाऊजी तूं परमळ डीप भितर घे. हे काम मात तुकाच करचें पडटलें आं. मन प्रसन्न जालें. सीमा रांचे कुडीन भाजी करपयता तेन्नाय मन प्रसन्न जाता. ओके हांव स्थितप्रज्ञ. पुढे. गुड व्हेरी गुड. आतां भुंया मदीं तुका हळू उजवाड दिश्टी पडटा. ना सगळ्याक काळोखूच आसा. हां अरे दोन्ही डोळे धापल्यार उजवाड आनी खंय दिसतलो? डू यू हॅव कॉमन सेन्स? हां Common sense is not common, Papa. आपसुलात ओगी बसताय. अगो हांवें कांयच म्हणू ना. ओग्गी बसला आनी मन प्रसन्न जाला. हांवें कांचनाक म्हणलां. म्हाका कशें कळटलें? हांवें दोनूय दोळे धापल्या. नाका पुडयेंतल्यान भाभी डायवर्ट करता तो परमळ घेता आनी मन प्रसन्न करता. भाऊजी हा. फकणां नाका हं? हां. भोवया मदीं उजवाड बी दिसपा लागलो. आगो ताज्यो सगळ्यो गजाली उसरात जाल्यात. आगे चलपाक उलोवपाक ताका वर्सां लागली. खूब वर्सां म्हाका तो मोनोच कसो दिशिल्लो. मागीर तोंड सुट्टूकूच तो मोनोच आशिल्लो जाल्यार बरें अशें दिसपाक लागलें. हरि ओम शांतम पापम. आई मन स्थिर जावपाक टायम हो वताच. मनाक घोड्या बरी उधळपाक आवडटा. तातून हाजें मन सामकें चंचल. ओके रमेश म्हाका सांग तुज्या दोळ्या सामकार सद्या कितें दिसता? ओके हांव न्ही म्हज्या दोळ्याचो कॅमेरा एडजस्ट करता. ओके म्हाका दिसता आमगेर सिमाचो हळदी कुकूम चल्ला.
सगळी बायलां हातांत पिशवी घेवन सालांत अशी एंट्री घेतात. हांव दारान उबो रावन हांसत्या मुखमळान तांकां येवकार दिता आनी तांचेर गुलाबदाणी आनी गुलाब पाणी शिंपडटा. सद्या म्हज्या नाकान गुलाब पाण्याचो परमळ परमळटा. आवय म्हजे हांव खंयची साडी न्हेसला आ, हांगार सगळ्यो वस्ती आसा मू लक्ष्मी हार चपला हार आ, सो फनी मम्मा. हांवें एंट्री मारली भाऊजी आ. काय हांव हांगा आयलेट? राव हा सारकें पळयता. आगो हे बबिता मुटवीस कट घालून आयला शे हाका मात रीत ना. पयलीं पासून अशेंच. हे जोते काडले पेडिक्युअर बी करून आयला गो ते जिवा. पाड पडू पयली दोळे उगड. ना 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 ना. भाऊजी हा. हांव पावूंक ना अजून. तू आनी कितें गो अंजू तो हांगा बबिताच्या पेडिक्युअरा कडेन पावलो. हरिओम हरिओम शांतम पापम. हाजो घोडो चडच उदळूंक लागला असो दिसता. हाज्या दोळ्यांक झापां लावची पडटली. आगे आजे हे सगळे पप्पाक डोळे धापून दिसता न्ही. भितर डोळ्यांक कशी झापा लायतली तू? ओह सॉरी. आता उजवातीचे परमळाची गरज ना. मन हळदी कुंकवाच्या सिनाचेर एकाग्र झाला. भाभी भाभी तू एंट्री मारली हा विथ मोर फंकी साडी ऑफ युअर्स. थँक गॉड फायनली. येस. म्हाका ती बरी सूट जाता न्हय. ओय ऑफकोर्स ऑफकोर्स. हरिओम हरिओम. अरे शांतम पापम कोण म्हणटलो? रमेश दोळे उगड पयलीं. तुजें मन सामकें तामसीक जालां. आसूं. हाजेर उपाय म्हणजे तुजो डायट आमकां सात्वीक करचो पडटलो. सारकें म्हाका तशेंच दिसता. हय मगे भाभी. डायटा विशीं 14व्या एपिसोडान सांगिल्लें म्हाका अजून याद आसा. हां. सात्विक म्हणजे पौष्टिक गे. म्हाका तूं आनी घुसपाव नाका. ओके ओके तुम्ही सांगला म्हणून दोळे उगडटा. बट आय हॅड अ व्हेरी गुड टाइम यू नो. हां. आता ठरयला. आता केन्नाय उजवात पेटयली दोळे धापले जालें काम. भाऊजी म्हणटा तशें तुजो डायट बदलचोच पडटलो. हय. भाऊजी हां. आमगेर न्ही आत्र्या पयऱ्यान लसणीची कडी आनी लसणीची चटणी. हरिओम हरिओम. शांतम पापम. हे दोळ तुवें म्हळे ना म्हणून हांवें म्हळे. होप यू डोंट माइंड. इट्स ओके आई इट्स ओके. रमेश अरे लसूण म्हणटा ती सामकी तामसीक मरे. तें म्हाका खबर ना. मागीर? म्हाका लसूण आवडटा आनी ती काळजाकूय बरी. जाणा भाऊजी हां. आमकां मसाल्याची तोणाकां आनी वांगडा हरवो कांदो प्रिय सामको. आनंदी आनंद घडे. इकडे तिकडे चो इकडे कारण आमकांय तोंडाका जाय. ओहो ओहो. ओहो ओहो कितें हां? कितें करता? अरे? वांगडा हांव हरवो कांदो खायना. हां. मागीर हांव एक पेलो ताक पिवन काली चितळ करता. ओके. हं. आगो तूं अर्दवट इन्फॉर्मेशन दिवं नाका. आसूं रे आसूं. आसूं कितें? हळसऱ्या तोंडाक मसुरीच्या तोंडाक मोव शीत आनी फाटल्या चिताक ताक कॉम्बिनेशन वायटशें ना रे. रुची पळय भाऊजी जीब मातल्या. हेवटेन न्ही सगळीं जाणां तशींच. बरें तें आसूं. भाभी आतां आमी हाजो डायट फायनल करुया न्हय. हय. हां पळय हांव कितें म्हणटा फुटी कडी शीत आनी 2 तोतापुरी आंब्याच्यो शिरो कश्यो? बेस्ट. आवय गे अरे झालं तरी कितें? आगे आगे दाव्या वाटेन कस कस. अरे वाय ती हां? सकाळ सांजवेळा फुटीत फुटी कडी आणि तोतापुरी आंब्याची शिरो आमकां कोताक येता. अरे सदुगेर वच आणि गुड्डेचे सोद मार. बरें दिसतलें तुका. मम्मा 108 आपोंग गे काय काका कापोंग? काका काफय बेगीन. काका काका बेगीन यो पप्पाच्या काळजान कसकसता. हां आई आई यो यो गो अंजली यो गो. भाऊजी भाऊजी दाव्या हातांतल्यान चोडून येता जाल्यार 108 आपोया. खंयच्यान कितें चोडून येता ते कांयच कळना गो. आवय गे. अरे हांव येदोळच्यान सांगता तुका सदुगेर वच आणि गुड्डेचे सोट घे म्हणून. आता हांवच वता आणि हाडटा. तुजी गाठ विटल्या ते तोतापुरी आंब्याचे शिरो खावन. आता सोडा बी काय नाका. इतकेच जाताना सरणावर कळले होते मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते. मम्मा समजा पप्पा बरो जालो जाल्यार आमी सत्यनारायण करूया न्ही. 2 in 1 ओके.
हय सायबिणी हय गो, जाऊं दी एकदाचो बरो. हे घे सोत ताजे पयलीं वो इल्लो वो वचना न्हू रे. चौकास बरें दिसलें रे. बरें दिसलें मरे. ओय. आता बरी दाटशी लसणीची कडी आणि मानशेची सुंगटां चरचरीत तळून घालता हांव तुका. गाठ लागल्या ती सुटूनी तुजी. ओय, ओय. गाडवाक उदका लागीं व्हेलो आमी. पण उदक काय तो पिलो ना. निकतेच तुम्ही ऐकले नवनाट्य म्हजे दुयेंस. बरोवपी तृ म सुकचणकार. हातून वांटो घेवपी कलाकार आशिल्ले रमेश राघोबा परब, सीमा मंजुषा सुकटणकार. कांचन वैष्णवी जो. किसन, लक्ष्मीकांत मावजेकार. अंजली सायली आमोणकर. आणि आई. रेशमी नायक. सादर करपी साईश देशपांडे.